शेनवारा काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार हाणें गोंयच्या पुराय अनुसूचित जमाती वांगडा रवींद्र भवन मडगांवान बसका घेतली। हे बसकेन 25 मे दिसा दिलीप मंगेश मेमोरियल ट्रस्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला। ह्या दिसा बाली वाठारांत दिलीप आनी मंगेशान अनुसूचित जमातीच्या हक्का खातीर उठा आंदोलनात जीव वगडायलो। हे ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान 50 जाणांक घर बांदून दितले, तशेंच ताच्या नांवान शिक्षणीक केंद्र उबारतले अशें तवडकार हाणें सांगलें। ह्या वेळार सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर, जिल्लो पंचायत वांगडी, नगरसेवक आनी सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले। की मंगेश आनी दिलीपाचें एक भव्य स्मारक जें आसा न्ही आमकां, जी जागा घेवन किंवा सरकाराची जागा आसत जर जाय ती जाल्यार खंय ना खंय तरी एक सेंट्रल प्लेस मेळ्ळी जाल्यार ज्या जाग्याचेर आमकां जागा मेळटा त्या जाग्याचेर भव्य स्मारक हें आसपाक जाय आनी तें सुद्दां सरकाराच्या पयशांनी आमी करपाचें हें करूं येता। त्या खातीर जागा एक तर सरकारा कडच्यान मागचें पडटलो, सरकाराचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आनी खंय जागा आसा ती घेवची पडटली, की ताजी एक मान्यता आमकां घेवपाक जाय। आनी तिसरी गजाल आमी विचार करताले की ताज्या नांवाचेर एक परमनंट आसा एक इन्स्टिट्यूट आमकां उबें करपाक जाय। एक जें इन्स्टिट्यूट म्हाका कशें जे करियराचें डायरेक्शन दितलें, एज्युकेशन करियर म्हणून आमकां डायरेक्शन दितलें भुरग्यांक,